आणि पाशेकाच्या पयल्या परत्यान म्हणालो, आय एम ए गुड सर्वेंट ऑफ द किंग बट गॉड्स फर्स्ट. हांव राय असो बरो सेवक पूण पयले देव असो. देव एकलो असो, म्हज्या बागार दुसरो देव ना. आय एम गॉड एलोन, बिसाइड मी देर इज नो अदर. संवसारान खोटेपण भरून गेल्ले, पूण त्या सगळ्या खोटेपणामध्ये थंयसर आसलो नोवे. सिरियाचो अंत्योक राय इस्रायलांत ताजे रजवट चलोन आसलो आनी इस्रायलाचो धर्म नाश करीचे म्हूण ताचे आशा. त्या वेळांत आसलेल्या आल्तारीची ताणें देशवाट केल्ली. हांवें तुमकां जल्म दिलो, मात्र तुमकां स्वास आनी तुमचें जिवीत तें सृश्टीच्या कर्तरान देवान दिल्लें. आमच्या जिवितांत तशेंच जर तर आमी देवाच्या वाटेन चलना आमी पयस सरता. जर तर ताळण्याक आमी काल जाता आमी विश्वासी जायना. जेजू ताच्या जिवितांत ताळण्यो आयल्यो, सोडवणदार जावच्यो सुलाभ वाटो जेवसर ताका दाखोवंक लागलो, पूण जेजू तो वाट्यांनी सरलो, व्हडलो हिरो जातो आसलो. खुर्साच्या मरणांत संवसाराच्या दृश्टीन झिरो जालो. विश्वासपण हें संवसाराची वाट न्ही, देवीक वाट. जर तर वी स्टँड फॉर गॉड, आमची समाज खंडीत जावनी परिवर्तन जातली. जेजू बाळकातें मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, गंभीर वातावरण त्या आस्थानांत आसलें. रायाच्या हुकमेक सगळ्यांनी जायत म्हणलें, खलती मान गेल्लो. पूण वो राजस्थानाचो चान्सलर, राय उपरांतलो मुखलो नॅक्स्ट मनीस, उपरांतलो मनीस अधिकार आशिल्लो आनी बरो म्हणून इनावडलो. ताच्या शतेक, ताच्या प्रामाणीकपणाक, ताणें करचे त्या सेवेक, ताणें करच्या ह्या लोकांच्या मोगा पासत ताका प्रत्येक तरान रायान विंचून काडलो आनी ताचो चान्सलर केलो. येदी व्हडलो अधिकार ताका दिलो, पूण रायान एक फावटी ताच्या लागीं विचारता आसतना, ह्या म्हज्या वखमुलाक तुवें जायत म्हणायचें, बाकीच्या सगळ्या लोकां बरी तुवें तो वत तें प्रमाण करी जाय. आमी सगळे जें कितें रायान सांगलां आनी राय करूंक अपेक्षिता तें आमी मानून घेता. पूण वो चान्सलर म्हणालो, नो, हांव राय असो बरो साकर, पूण पयलो देव आसो. हांव राय असो बरो साकर पूण पयलो देव आसो. आनी जें कितें देवान निर्मिलां तें आनी जें कितें देवान आसा केलां तें, त्या विरोध म्हज्यान वचोंक जायना. इंग्लंडाचो राय हेनरी आठवो काजार जावन भुरगीं नासली देखून चिंतेस जालो. इतलें व्हडलें आमचें राजस्थान सगळ्या संवसारांत फामाद आसलें, जर तर म्हाका भुरगीं नात जाल्यार कोणाचें जातलें? आमच्या कुटुंबांत तें आसूंक जाय. आमच्या कुटुंबांत तें आसलें, तें हांवें वगडोंक नजो. त्या देखून ताज्या पयलेच्या काजार जाल्ल्या स्त्रियेक सोडून दुसऱ्या एका स्त्रिये लागीं काजार जाय, म्हाका काजार जावंक जाय अशें म्हणून पायपसावे लागीं ताणें मानावी धाडली. पापसेब ही मानावी कसो मानून घेतलो? देवाची आज्ञा ताणें पाळिची आसली. नो डायवर्स. तुजी स्त्री जिवंत आसतना काजार जाल्ली पयस सरूंक जायना. पूण राय हटर पडलो. इतलो हटर पडलो, तो म्हणा लागलो, रोमामध्ये आनी इंग्लंडाच्या पवित्र सभेमध्ये कांयच संबंध ना. आनी ते देखून इंग्लंडाच्या पवित्र सभेचो तो वडील जालो. आंग्लिकन म्हणून म्हणटा ताका. आनी इगज मातयेत हांव सगळे इंग्लंडाचे सडावत सगळे क्रिस्तांव पापसाहेबाच्या अथकालांत अधिकारांत पयस जाले रायाची हुकूम आयकून.
पूण रायसो चान्सलर थॉमस मोर तो घट्ट रावलो. सगळ्यांनी धरली, वाट ताणें धरली ना, दुसरीच वाट धरली. आनी असो परिणाम 1635 जुलयाच्या 6 तारखेर ताका लगाड काडलो, फाशी दिली. आनी फाशेकाच्या पयल्या परत्यान म्हणालो, आय एम ए गुड सर्वेंट ऑफ द किंग बट गॉड्स फर्स्ट. हांव राय असो बरो सेवक पूण पयलें देवाचो. भावानो भयणीनो, आज निमाणो दीस आनी हे मेस निमाणे आयचे उपरांत एक कन्नड आसा जाल्यार व्हडले मेस. आज आमी संगता मेळ्ळ्या आमचो ह्या फेस्ताचो ध्येय आनी ते दुसरेच वाटेन गेले. आपणाक जाय जाल्ल्या न्हय, आपणे चिंतल्या न्हय, बगार देवान तांच्या मोतीन गेल्ले, त्या दुसऱ्याच वाटेन गेले, देवाच्या वाटेन गेले. आनी आज ह्या नव्या दिसा आमकां आपोवणें मेळ्ळा, तुमची काळजां सर्वेस्वरांतय पुर्ती विश्वासी दवरा. तुमची काळजां सर्वेस्वरांतय पुर्ती विश्वासी दवरा. विश्वास पोनो हे आमच्या जिवितांत जायते फावटी आमकां कश्टांचें जाता. बावडताचें देणें देवान दिल्लें. फेथ इज ग्रेस ऑफ गॉड. देवान ताच्या उदार मानान फुंक्याक आमकां दिल्लें. सगळ्यांक फावो जावना पूण आमकां तें फावो जाला. आनी त्या दिसतावन आमी वाट सुरू केल्या देवाच्या बावडताच्या वाटेन वचोंक. पूण संवसारी आमचें जिवीत आमी जियेत आसतना कशें थॉमस मोर कश्टाक वळख जालो तशें आमी कश्टाक वळख जावन आसा. पूण आमचो देव विश्वासी देव आनी आमचो देव ताच्या बदल्याक दारावतावन विश्वासपण अपेक्षिता. हे विश्वासपण सगळ्यांचें, सगळे भावार्थी मनशाचें. आमच्या बावतिस्मा दीस नेन्त्याम आशिल्लें जाल्यार प्राजिता पास्कांच्या जागरण्या वेळार आमच्यो त्यो बावतिस्माच्यो आंगोन्यो आमी नवीकरण करतना आमी विश्वासी रावतल्या म्हणून हर एक दिसा आमच्यो बावतिस्माच्यो आंगोन्यो नवीकरण करून देवाक आमी भास दिता. देवाक एकल्याक मातसोच म्हणटा, दुसरे सगळे सांगता. देवसर ताच्या बुलावण्याक आनी ताच्या आताकालसाच्या सर्वांक त्या वाटेक आमी सांगता आनी देवाक एकल्याक मात्र आमी ताचो पाटलाव करता आनी त्या वाटेन आमी विश्वासी रावतल्या म्हणून आमी देवाक भास दिता. पूण जायते फावटी विश्वास म्हणून आमकां कश्टांचें जाता. हांव देव एकलोच. पयलो उपादेश देवान विंचून काडल्या पद्जेक दिलो. हांव देव एकलोच. म्हजे बागार दुसरो देव ना. आय एम गॉड एलोन. बिसायड मी देर इज नो अदर. आनी त्या देवाक सगळ्या काळजान, सगळ्या आत्म्यान, सगळ्या बळान, सगळ्या शक्तीन आमी मोग करचो. दुसरी वाट ना, एकच वाट. आनी तशें करता आसतना सांत थॉमस मोरा बरी आमी जायते फावटी हो संवसारांतलो जीव वगडायचे पडटा. ह्या संवसाराच्यो खुशालकायो, ह्या संवसाराक कितें आमकां बरें लागचें, संतोश दिवचें, इंग्लिशान म्हणटा प्लेशर म्हणटा, वांगट्या वाटेन संतोश दिवचें, तें सर सांडिचें पडटा. आनी विश्वासमान ह्या एका देवातय आमी जाकयचें पडटा. पूण जायते फावटी हें आमकां कश्टाचें जालां. पळयत पुस्तकाचें पानां आमी वस्तू जाल्यार थंयसर आमकां मेळटात विश्वासी मनीस. आनी तांतले वेगळी सुरवेर आमकां मेळचो न्हय. देवान संवसाराचे दीस घालता आसतना सगळो संवसार खोटेपणान भरलेलो आनी देवाक बेजार जाता. बरें जायचें, बऱ्यान तरी आसायचें, म्हज्या सारकेसो सुरपायसो केल्या मनशान बरें आसायचें म्हण चिंतल्या देवाक संवसारांत खोटेपण भरून गेल्लें. पूण त्या सगळ्या खोटेपणा मदें थंयसर आसलो नवे खुरपेची वाट धर नासलो. नये एकलो मात
देवा विरोध पाताक आदारी नासतना खोट्यापणांतल्यान मेकळो जावन विश्वासी रावलो. हो न्हय आमकां समेस्तांक एक देख. मुखासनान येत आसतना आमकां पळोवंक मेळटा जुजेची काणी लांब उत्पत्ती ग्रंथांत आमकां आयकूंक मेळटा. कसो तो फारावाच्या ताच्या भावांनी ताका पोर्तुबायन गेलो, उपरांत इजिप्त घराक विकलो आनी कसो तो वचून इजिप्ताक पावलो. थंयसर कितें जालें आनी एक दीस राणी जुजेक पदकाक आडयता म्हूण सांगीत थळणी धरता. आनी पूण जुजे कबूल जायना. देवाचेर हांव कशें विरोध वचों. ताच्या जिवितांत देवाचो हात ताणें इतलो अणभवशिल्लो, ह्या देवा विरोध हांव कशें वचों. आनी तो विरोध वचो नातलो देखून निमाणें ताका जैलांत घालतात. पूण जुजे भियेना. उपरांत ताका जैलांतल्यान सुटका मेळटा. उत्पत्ती घेतात आमी ही जुजेची काणी आयकता. पूण प्रमाणीक रावलो, विश्वासी रावलो. मुखार गेल्यार आमकां दुसऱ्या माक्याबेवाच्या बुकांत हो बूक आमकां तितलो उपलब्ध ना. थंयसर 7व्या अवस्वरांत एक विश्वासी आवय आमकां दिश्टी पडटा. 7 जाण भुरगे तिजे. सिरियाचो अंत्योक राय इस्रायलांतल्यान ताजे रजवाड चलो नासलो आनी इस्रायलाचो धर्म नाश करीचे म्हूण ताचें आशा. देवळांत आशिल्ल्या आल्तारीची ताणें देसवाड केल्ली आनी सगळ्या सुदेवांनी तांच्यो कायदे आनी कानुनां साडून रायाचे उपेगाल ती रावतली म्हणून बासली जाय आसली. पूण जायते जण हें करनासतना ताका विरोध करूंक लागले आनी तांचे पैकी एक कुटाम आवय आनी 7 तिचे पूत. आनी एक दीस ह्या 7 पुतांक त्या आवय मुखार हाडन तांणी सर तर रायाच्यो आज्ञा पाळिना म्हणून ह्या रायाच्या मुर्तीक दुंब तर भेटयनात, तांकां नाश करतले म्हूण बेश्टायतना ते कोणी कबूल जायनात दुंब भेटोवंक. आनी आवय तांकां उत्तेजीत करता. आमच्या पुर्वजांचे जे कायदे देवान आमकां आशिर्वादाने भरला, महत्कार्याने ताणें आमकां आपोवन हाडला. तो आमचो देव, ताका सोडून दुसऱ्या कोणाक की आमी दुंब भेटयना. एका फाटल्यान एकल्याक ते जिवेशी मारतात. 7 जाणांक जिवेशी मारतात. निमाणो पूत जिवेशी मारच्या पयलें राय ताका आवय कडेन वचून उलोवंक सांगता. जर तर एकल्या पुताक म्हणी हांव वांसयतली म्हणून त्या आवयन त्या पुताक दुंब भेटोवन सांगलें. पूण आवय तांच्या भाशेन, कित्याक अंत्योकाक हिब्रू भास नासलो तो अरामायक भास, तांच्या भाशेन तेज्या पुता लागीं ती अशें सांगता. पुता, म्हज्या कुशींत तूं कसो आयलो म्हणलें हांव नेना. तुका हांवें जल्म दिलो वय. तूं म्हज्या गर्भांत कसो उत्पन्न जालो म्हणून हांव नेना. तुमचो स्वास आनी विश्वास दिल्लो हांवें न्हय. सृश्टीचो रचणारान आपल्या दयेन तुमकां स्वास आनी जीव परतून दिलो. कित्याक मनशाक असो आराम केल्लो आनी सर्व वस्तूंचो उत्पन्न केल्लो. सृश्टीचो रचणार आपल्या दयेन तुमकां स्वास आनी जीव परतून दितलो. कित्याक ताच्या कायद्या पासत तुमी तुमच्या जिवाची पर्वा करूंक ना. हांवें तुमकां जल्म दिल्लो मात्र तुमकां स्वास आनी तुमचें जिवीत तें सृश्टीच्या कर्तरान देवान दिल्लें आनी तो तुमकां तो दितलो. हे मनीस तुमची कोण नाश करतले, पूण जीव आनी स्वास नाश करूंक शकचे नात. ते फाटी देवा सशीन वेतले. विश्वासपणाचे थोडे दाखले बायबलान आमकां मेळचे. आनी केदले सर आमकां भावार्थाचें देणें मेळ्ळां. देव एक फावटी ह्या आमच्या भावार्थाची परिक्षा करता. आमी खंयच्या वाटेन चलता गी म्हणून संवसाराच्या आनी संवसारान नासा केल्ल्या त्या वाटेन रुंद रस्त्यान आमी येता गी. ह्या देवान योजीत केल्ल्या
देवाच्या प्रेरणान देवाच्या उतरा प्रकार आम्ही मांडवणारच्या त्या अशीर वाटेनं त्या वाटेन येत असताना आमचे विश्वासपण देवाक आम्ही समर्पण दिता. या विश्वासपणात आम्ही जियेत. आदावान येवेक तशीच परीक्षा जाली, पण आदावान येव फेल जाली. विश्वासपण दाखोवंक ना, देवातून पयस सरली. आमच्या जिवितांत तशेंच जर तर आमी देवाच्या वाटेन चला ना, आमी पयस सरता. जर तर ताळण्याक आमी काल जाता, आमी विश्वासी जायना. जेजू गिताच्या जिवितांत ताळण्यो आयल्यो, सोडवणदार जावंच्यो सुलाभ वाटो जेवसर ताका दाखोवंक लागलो, पूण जेजू तो वाट्यांनी सरलो, व्हडलो हिरो जातो आसलो. खुर्साच्या मरणांत संवसाराच्या दृश्टीन झिरो जालो. विश्वासपण हें संवसाराची वाट न्ही, देवीक वाट. तर भवानान भयणीनो, आमकां समेस्तांक हें आपोवणें मेळना, भावार्थाचें देणें मेळना. त्या देखून कशें आयच्या शुभवतीन आमी आयकलें, जेजू पेद्रूक विचारता, तूं म्हजो मोग करताय, तूं म्हजो मोग करताय. आनी परत्यान म्हणटा, तूं म्हजो मोग करताय. हिब्रू भाशेन 3 फावटी अशें विचारता, म्हळ्यार सस्नाक सगळ्या वेळार खेदाळाय, तूं म्हजो मोग करताय. तितलेंच जाय, दुसरें कितेंय न्ही. विश्वासपण दाखोवचें, आंदू देवाचो मोग करचो. तर विश्वासपण फेथफुलनेस म्हळ्यार कितें? टू बी वीथ गॉड अँड टू स्टँड फॉर गॉड. टू बी वीथ गॉड अँड टू स्टँड फॉर गॉड. बावतिजम मुखांत भावार्थाचें देणें मेळिल्लें आमी देवा सांगत आसात, पूण आमचें मरणा पासून जिवीत देवा पासून आमी आसचें. स्टँडींग फॉर गॉड, देवाच्या वाटेक. अरे एक आमकां क्रिस्तांवाक आनी प्रत्येक तरान देवान विंचून काडलेल्या, ताज्या मिसवाक विंचून काडलेल्या रिलिजियस भाव भयणींक प्रत्येक तरान देव सांगता, टू स्टँड फॉर हिम. ह्या संवसारांत ताचे पासत रावंक कोणूच नात. आनी केदळ सर आमी देवा पासत रावता आनी देवाचे वाटो आमच्या जिवितांत उखलून धरता. त्या दळासर देवाक परत्यान सगळ्या काळार तो परत्यान आसा म्हणसर एमान्युएल करता. देव आमचे संगता आसा तें आमी करता. असले विश्वासपण आमचे थंय आसूंक जाय. जर तर ह्या विश्वासी जिवितांत जिवंक कसलीं साधनां आमी पाळोवंक जाय. पयल्यान पयलें त्या देवान वर्तमानान आमकां दिल्लें, फुंक्याक दिल्लें भावार्थाचें देणें तें आमी वागोवंक जाय मागण्या मुखांत. त्या देवाचो संपर्क आमी जोडोवंक जाय. केदळ सर हो देवाचो संबंद आमी जडटा, त्या देवाची मोगांत आमी मोगाची धाव आमचे थंय वळटा. हांव बेंगलोर सावन आयलां. ह्या दिसांनी बेंगलोरांत कठीण येव आसा. आनी सकाळीं येता आसतना जायते कडेन आमकां पळोवंक दिसतलें, लोक मर्यादेगेर उजो घालून धग घेवंक बसताचें. आमी भुरगीं आसतना तशेंच केलां. उज्याच्या आठ्या लागीं आमी लागीं आयले सर आमकां चड आनी चड धग भोगता आनी आमचें तें आसलें हिंव शाळे बंद वता. मागणें म्हळ्यार देवा सांगता आमी आसचें आनी देवाचो वो कितलो लागशिल्लो संबंद आमी जोडटा. त्या दळसर आमचें तें आसलें संवसाराचें शेळेपण आनी आमचें तें आसलें ती संवसारी वडणी आनी पुरा ती सुकून वेता आनी आमी देवाचें जाता. देखून हर एक दीस आमच्या कुटुंबांनी आमकां शिकयलें मागणें आनी प्रत्येक तरान रिलिजियस जिवितांत तांकां आसचें मागणें. जर तर हाका आमी प्रामाणीक जाल्ले जाल्यार खंडिजांनी आमी विश्वासी साकर जातले. तशेंच देवाचें उतार. देवाचें उतार आमकां देवाची खुशी कितें म्हूण शिकयता आनी देवाची वाट कितें म्हूण आमकां दाखयता. त्या वाट्यान आमी समकतना खंडीत जावनी आमी विश्वासी रावता. त्या दळासर वी स्टँड फॉर गॉड. तशेंच आमी मिसाक आमची सगळीं भक्ती कार्य आयताराचे मीस आमी आदरचें देवास्पण आमी करच्यो रितीऱ्यो ह्यो सगळ्यो आमचे आत्मीक जिवीत आनीकी बरें जावंक उजवाडाचें जावंक आमकां आदराचें जाता. प्रत्येक तरान आमी घेवचें तें सक्रमेंत प्रत्येक जाण प्राजीत आसो
आनी एवकरिस्ताचो सक्रमेंट प्राजिताचा सक्रमेंटांत आमी देवातून पयस गेली परत्यान फाटी येता आनी एवकरिस्ताच्या सक्रमेंटान आमी देवाचो एक जाता आनी कितलो तो आमी घेता तितले चड आमी दैवीकपणान परिवर्तन जाता आनी त्या दळासर विश्वासी रावूंक आमकां साथ जाता नाजाल्यार संवसाराच्या ह्या तंत्रासा मदें आमी सगळीं कळ्यांतल्या पर्यंत वळून येता कशें आवरायल्या वेळार वळून येतात तशें आमी वळून येता भावांनो आनी भयणीनो हे समर्पीत जिणे ज्या विश्वासपणांत आनी एक वांटोचोन आसा आमी देवीकपणान पडटा म्हण सांगलें मतेवाच्या 25 अध्याय वाचल्या वेळार आमकां कळटा हांव भुकेल्लो तानिल्लो विणगो आसलो पिडेस्त आसलो जैलांत आसलो आनी तुमी म्हाका येयल्यात पळोवंक तुमी आयल्यात म्हाका जेवण दिवंक तुमी आयल्यात म्हाका पांगरूंक तुमी आयल्यात म्हाका पिवण दिवंक आनी तें जावन आसा विश्वासपणाचे भायले गुर्तू आमच्या जिवितांत आमी जियोवचे सर्वेस्व देवा लागीं आमी कृपा मागया समर्पीत इवन जिणेक आपणे म्हळ्यार दुसरी सुवात हर एक फावटी देवा पळयता आसतना सांगता आसलें सोड आनी ये अब्रामाक ताणें आपयलें आनी त्या हितून आपुणूच आसा ये हांव वाट दाखयतां आनी कोण त्या वाटेन चल्लो प्रामाणीक जालो विश्वासी जालो तो देवाचो इश्ट जालो भावांनो भयणीनो जेजू बालकाचे भक्तीक आदारूंक व्हडा संतोशान उर्बेन आमी हांगा येता ह्या विश्वासीपणांत आमी थीर रावया जिविताचें कशेंय आमकां ह्या विश्वासपणांतून पयस सरग साध्य जायना जावं दी देवा खातीर सदांच आमी ती देवान शिकयली ती मावल्या वॅल्यूज ऑफ गॉड्स किंगडम आमच्या जिवितांत आमी जियेत आसतना आमी विश्वासी मनीस म्हण दाखयतले हांव जेजू बाळोक आमकां ही कृपा सुमेस्तांक दिवन दी हांगासर आयिल्ले आमी हर एक भक्तीक जर तर वी स्टँड फॉर गॉड आमची समाज खंडीत जावनी परिवर्तन जातली थंय जेजून सांगल्या बरी धाकटेली नखेत्रां जावन आमी उजवाळटले हांव व्हडले नंबर ना जावंक पुरो आमी काळोखांत खंयचीय धाकटी वाच ती पेटयल्यार उजवाडटा तसलो उजवाड आमचो जावं दी तसलो उजवाड बाळोक जेजू आशेत बाळोक जेजू आशेत आमी जायचे म्हणून असले विस्वास पावन आमच्या जिवितांत आसून सदांच आमचें भावार्थी जिवीत नंदनाचो जावं दी उजवाडाचें जावं दी आमकां समेस्तांक जेजू बाळोक आशिर्वाद दिवन दी आमेन.